दिवचलचे श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरीन घडिल्ले पेपर स्प्रे घडणुकेक लागून पालक आता खवदळ्या। या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून दोशी विद्यार्थ्यांचेर कठोर कारवाई करची अशी मागणी पालकांनी केल्या। या हायर सेकंडरीन पेपर स्प्रे मारिल्ल्यान 12 चलयो विद्यार्थ्यांक भोवळ घेवपाक लागली आनी श्वास घेवपाक त्रास जावपाक लागलो। मजगती बाधित चलयांक हॉस्पिटलांत घरा धाडल्यात, तांची भलायकी स्थिर आसा अशी माहिती मेळ्ळा। मजगती शिक्षण खात्याचे उपसंचालक मनोज सावयकर हाणें आयज सकाळी विद्यालयांत येवन वेवस्थापन मंडळा वांगडा चर्चा केली। बाबा व्हॉट्सअपार म्हणा की आनी कितेंचेर म्हणा अशें ग्रुपार घालपाचें आसता। हो महत्वाचो मुद्दो सांगात तुम्ही। पळय आमी लास्ट टायम अशें ते म्हणटात की CCTV कॅमेराज आहा आनी कितें आसा जें कितें आहा पळय हांव म्हणटा हें आमी बाकीच्या लोकांनी जे लोकल आसता तेंची बी सांगच्या पेक्षा एडवान्स स्कूल आसता न्ही, स्कुलाक सगळेच खबर आसपाक जाय की कशें कितें करपाचें। आता सगळे आमचे पालक जे आहा पळय तेंच्यांनी पयली एक संघटना करपाची हांगासर कळ्ळें आनी त्या भितर आमी एक मिटींग घेवची। काल अशी एक कितें घटना जाल्या पळय ती डेंजरस घटना जाल्या आनी सरांनी सुद्दां तेंच्यांनी हेचेर एक्शन घेवची आनी CCTV जे आहा पळय कॅमेरा पळय आहा ते प्रत्येक क्लासी कडेन आसूंक जाय अशें म्हाजें एक समज आसा। आणि सेक्युरिटी गार्ड दोन दवरचे पडले काय ते एकूच सेक्युरिटी रावता ना कळ्ळें न्हू। आणि ह्या इन्सिडेंटार तुका कितें दिसता एक्शन कशी जावपाक जाय? तें म्हणजे भुरग्यांचे जे पेरंट्स आहा पूण ते तांची पनिशमेंट सारकी करूंक जाय कित्याक आमचे भुरगे जाल्यार आहा न्हू जाल्यार आमचे भुरगीं वतलो आमी मागीर कडेन वतलो मागीर। फाटल्या फ्रायडे असो इन्सिडंट जाल्लो त्या हिसपान तेंच्यांनी हेचेर पयलींच एक्सप्लोजन घेवपाक जाय आसलें कितें तरी। हांव फाटल्या फ्रायडे जाल्यार हेचेर परत स्टाफ आहा कितें आसा प्रत्येक सबस्टाफ आहा तेंच्यांनी मॅनेजमेंटाचेर लक्ष दिवपाक जाय। ह्या फुडें असं घडोवंक जायना पूण परत हे घडलें आतां ह्या फुडें आनी घडोवंक जायना हेचेर तेंच्यांनी आतां कटकूट लक्ष दिवपाक जाय। पूण पेरंट्सां 100% आमचे भुरगे स्कुलान शिकता आमचे भुरगे थंयसून नासले पूण म्हाका भंयसलो कित्याक जर फुडें आमचे पेरंट्स भुरगे नासले ते भुरगीं सगळीं आमचीच न्हू ती सगळीं भुरगीं आमचीच ती खंयच्या भुरग्याक जाल्यार आमकां वायट दिसलेंच न्हू तें तो प्रसंग घडलो तो भयंकर वायट घडलो आनी फुडें विचुल्यान अशें केन्ना घडोवंक नासलें तें फर्स्ट टायम अशें घडलें।